SC खातीर ज्यो येवजण्यो आसात त्यो त्या लोकां मेरेन पावनात. देखून समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन SC संघटना वांगडा खासा बसका घेतली. सरकाराचे ज्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपाचें काम करचे अशें आव्हान मंत्री फळदेसाय ह्या संघटनेच्या वांगड्यांक केलां. सोशल वेलफेरान आमी एक जो कितें बॅकलॉग आशिल्लो तो सगळो क्लियर करून आयज आमी अप टू डेट आयिल्ले आसात. आय एम सिटींग आतांच व्हडली एक मिटींग घेतली हांवें. SC खातीर ज्यो स्किमी आशिल्ल्यो ते इम्प्लिमेंटेशन जायनाशिल्ली. ओके. म्हणजे SCचे खुबशे अवेरनेस नाशिल्ले किंवा ते संघटन आमचे सारके जायनाशिल्ले. सो आय कॉल्ड ऑल SC ऑर्गनायजेशन्स, एक 5 ऑर्गनायजेशन, एक तांचे जे हेड्स आसात, कमिटीज आसा, about 20 people they came. I sat with them for 2 hours आणि तांकां त्यो स्किमी एक्सप्लेन केल्यो अँड आय हॅव गिवन देम द टोटल एलिजिबिलिटी कशी आसा. ओके. एक 16 स्किमी SC खातीर आमचे आसा. त्यो 16 स्किमीचे बजेटरी एलोकेशन आसा ते इम्प्लिमेंटेशना वचपाक जाय आनी फुडें जाय जाल्यार करपाक जाय. बाबासाहेब आंबेडकर भवन बांदपा खातीर खात्यान परवरी हावजिंग बोर्डाची जमीन संपादीत केल्या. हे विशीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कडेनूय सकारात्मक चर्चा जाल्या अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो एक भवन बांदपाक पळयतात ताजेरय चर्चा केली आनी ताजें आमी हें केलां. जमीन संपादन करपा खातीर प्रक्रिया पूर्ण केल्ली आसा. ह्यो गोश्टी मुखार वतल्यो. सोशल वेलफेरांतल्यान आमचे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आसा ती आमी पावसा खातीर होल्ड केल्ली आनी बजेटींग आसा तें कमी आसा म्हणून म्हाका भंय दिसताली की आमचो फाटलोच बॅकलॉग करतलो जर जाय जाल्यार. पेंडींग एप्लिकेशन आहा न्ही. पेंडींग एप्लिकेशन आसा तीच ह्या बजेटान एलोकेशन जालां तें जालें ना. सो आय हॅव रिक्वेस्टेड दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेन आय ओपन इट अप इमिडिएटली विदिन 2 months that will get exhausted and all the people from other constituencies will not get. So I'm trying to develop a mechanism. Everybody should get an opportunity in every constituency. There should be people who are visiting. नाजाल्यार हांव आयज गेल्लो आनी परत त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतले परत वतले अशें जावपाक जायना. म्हणून आय एम ट्रायंग टू पूट अ मेकॅनिजम वेरीन दीस आमकां जे बजेट आसा तातूंत जे कोणी आतां पर्यंत अवेल केले ना खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आय वील ट्राय अँड फायंड आउट दोज एप्लिकेशन फर्स्ट आनी तांकां पयलीं दिवपाचें. सगळ्या मतदारसंघातल्या लोकांक मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो लाव मेळचो हे खातीर प्रक्रिया सुटसुटीत करपाचें खंय काम चालू आसा. 1 लाख इन्कम आसा आनी मागीर ते वयर पावले जायत मेळना ताचे खातीर पूर्ण हें जायना. सो वी हॅव आस्क्ड इन सर्टन हें आसा पळय न्ही ते 1,20,000 आशिल्ले ते 2.5 लाखाचे इन्कम क्रायटेरिया वेकून आमी मातशें एलिवेट करतात. पण म्हारगाय वाडली, आमचो स्टँडर्ड वाडलो तशें ते इन्कमूय वाडपाक जाय. दीस स्किम्स वेर डिजायन इन 2002. सो देन आफ्टर त्या वेळा वेले आतां परिस्थिती वेगळी आहा. सो ते तुमी इन्क्रीज करता ते इन्क्रीज करपाक आमी घाल्ले आसा कळ्ळें न्ही. आनी त्यो स्किमी जर तांच्या म्हणजे तांचे जे NGOs आसात त्या NGO कडेन आमी उलोवन केलें आनी तांचे कडेन जबाबदारी दिल्यो जाल्यार दे वील कम अप. ते मूव जातले, अवेरनेस जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.